हॅलो एन येवकार सगल्यांक टू अ न्यू व्हिडिओ. आमगे एग्जाम जालो काबार आनी हांव आनी म्हगे फ्रेंड गेल्ले केरला एक बारीकशी ट्रीप मारपाक. सो आम केरला केश कोन गेले आनी आमगे ट्रीप केश गेली हें तुमी बरें आयकून बसोन चोयाय. तर आमी आमचे व्लॉग सुरू करुया. Come soon, Baba. वयता वयत गो Come soon. तें खूंय उलयता. Save चल वयता journey. बरी कोन राय. Sure, चल गो journey. बरी कोन Bye येता. bye. चल. बरो कर. येस. फोन कर. आं. एक किस मार एक. आता फायनली हो बॉय मेळ म्हाका. काणकोण छोटो ब्लॉगर. सो आता कोलॅबरेशन व्हिडिओ स्टार्ट जाला आसा आमचो आयच्यान. आज मातशें आमकां कसली काय ब्लॉग करपाक कित्याक मगे स्टार्ट जालें म्हणटकीर तुगे बंद जावपा पडटलें मगे बंद जालें म्हणटकीर तुगे स्टार्ट आता एक किस बी मारले आसा आमी ब्लॉग करता करता. ब्लॉगान किस मारता तेश करून लोकांक आनी कितें सांगची Finally. काय केरला वयताय बट म्हाका कांय खबर ना खूंय वचपा तें कितें करपाचें कांयच खबर ना. फकत आमी पावतले एर्नाकुलम जंक्शन इतलें खबर आहा म्हाका. म्हाकाय बी आनी तितलें खबर परतून आसा. येवपा टिकेट आहा 26 ती तितलें खबर आहा म्हाका. तेज्या भायर म्हाका आनी कांयच खबर ना. पळय ऑन द स्पॉट बरें उरता. हय आमगे जाला टायम जाली 4 जाली. ट्रेन केसो रे बाबा 2:20 घालो ट्रेन 4 जाली. आज येता काय नाल्या या आमी काय हांगा केरला. बाबा फास्ट चलय. अरे बाबा येल्लो मरे या नी इतली काय वर्षात ती तेजस वयत रे हो ते ब्रेकू मान आयश मरे ईशा या इथे सेकंड क्लास मरे ए थिंग भैया पीछे यो अरे म्हाका थोडो पाय आमी वक्तारी प्लॅन केल्लें तेका लागून आमकां ट्रेनी तिकेट मेळना सो आमकां वचपा पडलें जनरल क्लासान. सो बेस्ट प्लेस म्हळ्यार सॉरी पांय मातशें आनी खंय गेला सॉरी चिमटे चमता तासाचो जाग मेळ्ळा म्हाका व्हरला बरें आनी हिंग म्हाका सदां आमगे बरें जातलें हिंग न्हिदपा देखून मेळटा आमकां पांय तुमचे दवर कॅमेरा एकमेका चालू उरतले. मातशें एक दोन जाणांक हिंगा फ्रेंडशीप मारपा जाय मातशें रे जालें स्टार्ट जाली स्टार्ट जाली यो मातशें एक दोन जाणांक हिंग फ्रेंडशीप मारपा जाय कित्याक मातशें आसपा जाय कनेक्शन. आतां हांवें सगळ्यांक फ्रेंड जाल्या म्हगेल्यान सगळ्यांक हांवें मातशें सबस्क्रायब कर म्हणा यूट्यूब चॅनल कांय काम ना आदी करपाक मातशें एक काम पळय आं घे थँक्यू भाई आपचो बी घ्या पायाचो काम तेका लागून बऱ्या नशीब म्हजे कसले केन्ना चिंतूंक नासले असलो सायबा पावस पडत तशें आमकां घडलें कितें जालें पावस पड मरे गो हिंगा सुनामी जात मातशें वाचलो ना न्यूज. अरे बारिश हो रही है अंकल बारिश हो रही है बारिश हो रही है क्या करें हम. क्या अच्छा ठंडा मौसम हो गया ना हाँ बहुत अच्छा है अच्छा है वही तो सादाचं हम भोवपा येते तो अच्छा है वही एक जालें एक आमकां न्हिदोल ना कित्याक अशें बरी प्लेस मेळना न्हिदपाक दाखयता असो हे वयत म्हणटाले वचो नाय थिंगा येतो वयता ती मातशें बेगीन वसाय रे हे उठ नाही हिंगा तेका लागून न्हिदो मेळना ना आमी न्हिदतालो बरेंच ए टायम एक जालो आनी 4 आमी पावपा खंय थिंगा. आमी 4 5 4:30 म्हणल्यार पावताले. थँक्स न्हिदपाक येता आमी बसी. बसी न्हिदपा पडटलें आतां न्हिदपा पडटलें. फायनली प्लेस मेळ्ळी बाबा आमगे अपग्रेडेशन जालें आसा. अपग्रेड जालें सीट. चल न्हीद बाबा न्हीद 4 उठपा जाय चल आतां आमगे ट्रेन समजी पावतली 4 आतां मातशें न्हीद मारया चल गूड नायट. सारको पावली 4 टायमींग कितें रे ते सारको न्हू 2 वर लेट आसलेली 2 वर लेट आसलेली आतां पावली सारकी. आतां या वचपा तें यो उठ बाबा उठ आमगे बॉय न्हिदाक केस बरी न्हीद मारले न्ही कासाची मदें उठोन चोयता तेका. ट्रिप
हिंगा रिक्षा देखून दुसऱ्या भाषा आसा न्हू हेवी इंजिन आहे बरें साऊथ इंडियन अशें उरता व्हडले व्हडले रिक्षा इंजिन आवाज दिता बरो हय जा रे सांगितलं आमकां तो आतां मुनार वयताय आमी मुनार वचपाक एक बस धरपा जाय आनी तो बसी टायमींग आतां हांव कांय नाका खरें हांवें एवढो दिसता एके म्हणलें म्हजी एक टेम्पो डेमो आनी आतां तेजी एक टेम्पोडा आनी म्हजी आनी एक टेम्पोडा सांगलें तुका हांव काल रेनकोट घेवया म्हणून रेनकोट घेवन कोण ट्रिप वयता एश करून सत्री जाल्यार येवपा जालो ती यो बेगीन यो तरी हेतें रिक्षावाल्यान धाडटा ना म्हणून रे तेका आतां आमी कितें करपा रे बाबा पयला आतां हे कितें रे कोण रे इश्टे पांय जाय तर पांय हालता दिसले न्हिदोंक नासता बाबडो बसचे आमगे बस सारको करपा येसो हिंगा रे गोंयांत तें सोड रे आतां आमी बस सारको करपाक कितें येयले काय म्हणटा कोणा कडेन विचार रे बाबा हिंग बरें लागना अशें आमी बसीक घालतले कितें कोताय पाय एक देव म्हणटले बरें कोणाय किडनॅप सीन आयिल्लें दिसता बरें खरेंच हॅलो एक्सक्यूज मी आतां कोण हिरो भायर सरपा हिंगसोन ओय अहो बाबा लायट आनी पडटा हॅलो यो मातशें बेगीन या हिंगाचें फाटल्यान असो नाच तो हिरोईन रक्त टाकाच कर हय हे कसं बॉलिवूड पिक्चर अशें हॅलो एक्सक्यूज मी भैया बस स्टॉप आगे थोड़ा दूर है 100 मीटर्स ओके थँक्यू सो मच हाँ पावर रे बाबा मी तरी जाऊ साहेब हांग लोक आहा बरें आसा 5-15 येतो ही बस म्हळ्यार बय आमी हें करया हाया थोडें आतां आमी बसी मुखार रावल्याय अको ते बसी भितर वचपाक कित्याक रिजर्व न्हय आनी आमी कांय टिकेट काडना अशें जाल्यार ऑनलायन टिकेटां कितें आनी भितर एंटर जाताय आनी आमी तें तोंड पळयताय म्हणजे आतां भितर प्लेस जाल्यार आमी वचपाचें ना जाल्यार आमी मातशें आनी वयर रावपा पडटलो मेळ्या बरो 1-2 चेपल्या इफ कोणी बूक केलें तेणी येयले ना जाल्यार आमकां पॉसिबल जावपाक शकता गुड मॉर्निंग चोय कोण बसी पावलो चोय मेळ्ळा आमकां फायनली तेणें सांगितलें आमकां भितर वचूं सो आतां चोय आमी मुनार पावपा जाय पावतले न्ही रे हय आतां पळोवया कॅन्सल करता पळोवया मरे सुटल्या पुरो बेगीन आनी आमी पावल्यारय पुरो बेगीन टायम आलो आतां 5:30 जाली 5:30 जाली चल 5:20 सुटता म्हणलें 5 जाल्यार चॅकींग करपाक येता भितर लोक आयले जाल्यार 7 सुटपा जाय आनी मागीर आमी या घरा चल घरा मुनार घरा मुनार बस 10 मिनट रावता तेका लागून आमी हॉटेलांत चाय येयली आतां त्या हॉटेलां बेगीन कित्याक बडा मेळटा सांगला सो भायल्यान बसी आतां यो ती बस गेल्या वय आमी गेले आज बस गेला आमी पार्सल हांव धांवता बसी हाडल्यार रा बॅग आसना रे आनी तेका लागून रे ती वयता मुनार आमी पावलो उरतो हिंगा कोणा विश्वासाचें आमी सोडयला ते बॅग त्या बॅगाक कांय ना मुगे जाल्यार मागे ना मागे हांव 3 दिसांचे रोप घालून रावता सगळें येतूच आहा रे आमगे आसना भितर फेर आव कितें जालें शिकता आतां कोणें कितें केसो शी बार मात रे थोंडले अण्णा हमको डॉम चाहिए था सस्ते में डॉम चाहिए डॉम डैम हाँ डॉम माटपड़ी 12 किलोमीटर हाँ 12 किलोमीटर क्या 12 किलोमीटर मतलब 12 किलोमीटर से 12 किलोमीटर टोल आएगा साइट सीइंग से है नहीं डॉम चाहिए रहने के लिए चाहिए हॉस्टल टाइप हॉस्टल हॉस्टल चाहिए हॉस्टल भाई 500 रुपीज रूम एंड 50 रुपीज फॉर योर चार्ज ओके चार्ज चलो सो आता आमगे रूमा बी वच सगळे जाले आता रूम टूर दिता तुमकां ये सोनी गे हिंगा आमकां दवरलेले डेस्क आसला आनी हो स्विच कितें रे भायर आनी हिंगा हायचें बरें आहा हिंग कितें धरपाचें एक सामान पोटा मरे आनी आहा हो नो ऑन कितें जाता खबर ना म्हाका ओके
हा टॉयलेट घ्या आणि काय ना आमकां हिंग रावपा नाही दिसभर कितले मोठे आसा म्हणून आणि तेको इचाले फॅन ना कामळ्याचो म्हाका आसा लागलो म्हणजे फॅन आनी जायगा हिंग अशी आसतना तेंच्या आनी एक दिका तिंगा ते कापूया न्हिदपा चल चल ओके सो आतां न्हावलो आनी आतां मिस्टर एके गेला न्हावपा न्हावून जिवा बरें जालें आनी हिंग बेजार आसा हितून तोंडा सारको सांजेल आसा हांव नाका मनाली बी गेल्यार कितको सवाय जाता तो बट येस आतां मिस्टर एकेन आमगेल्या फेर हाडलो तो मुगे टी शर्टा एक फेर माता मातशें तेका म्हणटा न्हावून दी आनी मागीर आमी या भोंवपाक आवय अंकल सतरी रे सांगले रनकोट घ्या म्हणलं बरं रनकोट घ्या म्हणलं रेनकोट घेन तू एक आता आला मग दया पॅन्ट होई आता दया पॅन्ट घातला चेडा आम्ही गेलो ओ पाऊस पडला हे करवलंय न्हू अद्देवार रे तेमकां आमी कितले टाइम वेस्ट अद्देवार केले आमकां डिस्कशन आतां हे भया काम उलयले अद्देवार आम्ही सारकी क्लियर केले हय. बजेट केलो दाखयलो आनी क्लियर केले आतां फायनली वयताय वयताय जावं पळया साहेब अमके आमी चूज केले सगळे आम करपाक आतां एक कडेन आमी पयले व्यू पळयतलो एक व्यू पॉयंट आसा देन आमी मातशे पेट पुजा ना रे राजाला जाचे ना घे रजाली ना घाले केरला भितर ओ ओ ओ वाह yes sir this nice view is nice बरी क्लाउड आहे कितें जालें बायल कोण तो पॉयंट कोणा क्या गो पॉइंट आमी एन्जॉय करया भाऊ ओ पॉइंट थिंगचं दोर येता अशें बरें बरें ऑनलायन फ्री मरे बेश्टें बॉल पडया रे आतां कितें करया बल्ले 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 अशें बोल्लेशें कितें पयशे पेट्रोलीचे बस सो पडा भूक लागून सांगा तेका हाडे मेनू हाडे रे वांदो ती गाडी बीन सांबारान कितें तें कोंकणी चटणी आनी सांबार हें कितें तें सांबार चिकन बिर्याणी म्हणा पुलाव वाटेला हा ना बरोबर दिस इज चिकन बिर्याणी राईट चिकन बिर्याणी पापड आणला ना तिथे ते बायलाच असतो मातशें टेस्ट करता काय पण तर बरें लेग पीस आहे सो येस लोणचें जाता तें म्हाका अजून कळना लोणचें तें पापडा बाजून सांगलें बिर्याणीच आहे टेस्टिंग सेशन लेट्स गो टेस्ट रिव्यू पुलाव चेक करता मेरा नॉट बॅड कार को पुलाव तो बट तितून चिकनान तेम ग्रेवी घायल्या सो तेम चिकन आनी पुलाव दिला इज इक्वल टू बिर्याणी ओके गुड काय चल जी पटा बुकेन दिवपाचें म्हाका चीत थिंगा रो कडेन पावले समजा स्पायस गार्डना आनी स्पायस गार्डना मारपा थंय पावसूय आमच्यार येयलो हिंगा पावस कसो आमच्या हाट सोडा मरे हाजी मेरी आम पर नो सीड इन दैट ऊपर देखिए ये तो ये बेल ओके अप हिंगा आम आसता आतां ते व्हिडिओ हिंग काडपाक येना मागीर तेका लागून तेगे तोंड म्हणटा दाखयना बट चोय आय तुमी हिंच आय मिरयां कळ मरे दुकान कॉफी बेल दिस राइट we make almost all kind of coffee magdi for this one only but it does not smell like coffee yeah how they make it then this okay look at this गांयदोड पातोडी ते पातोळे पाना हेचोय तीन दिसताय म्हाका ती what is this called a cardamom ते cardamom न्हू म्हाका no not this one I said about that one you know that tall plant okay this one a cardamom yeah it comes bottom of the plant I will look up ए that पातोळे पान रे ती the green capsules are there ही मरे याची हय पातोळे पान आयश मरे ती तुम सांगा रे पातोळे पान जाल्यार म्हाका वना
Have a look at this one now. Red flame ivy. This is तांबड्या भाजी नो स्पाइस प्लांटेशन आते मग रिकॉर्ड झाल्या बरोबर दिलं ना बारीक बारीक क्लिप आहे त्या घायले असले एक दोन सो तिथले 100 रुपयाला गेले आमकडे बट मजा आयला म्हणजे तो आलो तो बरो क्रिस्तांव मनीस आलो आणि तो बरो उलयत बोलले मातशे 2 दीस पोकाणी घाली त्याकडे आणि मागीर तो आमगेन गेलो प्रोडक्ट तेगे घेवपा जे आमकां नाका आसलें कितें ते प्रोडक्ट आसले 2000चे एक बॉटली हय मागीर म्हळ्यार अशें सोडा बरें म्हण आनी मातशें उलयलें फकाण मारला न्ही सो बोले 100 रुपया बोले सर न्ही गोश पावले रे बाबा फक्त आमगे गायाक हाडपाची उरली गायक आसा मरे मरे आता पावस येना जालो पण माहीत काजा रे पावसाचें पास येन जालो 2 मिनटात पावस येता थिंगा बोटिंग हो अरे थंय कितें रे बाबा स्पीड बोटिंग आमी चलोवपा आतां आमी कसं चलयतले आमी चलोवपा ना आमकां कितें वचपाचें आराम म्हाका बसपाचें चलोवपा जाय न्हू इथींग त्या स्पीड हाली म्हणलो ह्याने मसाज केल्यार बरें न्हू ऑलरेडी बोटिंग केली आसा अशें रिलॅक्स आहे आज बोटिंग करून येयले बेजार कायाकिंग म्हणटा तें हांव येदें आसा तसो करीत आहाय थिंगा ते दांडेली वचून कायाकिंग करून बेजार येयलें येदींग येदींग कितें येदींग ए मगे मिया बुराक पडो हा मसाज कितूं करूं सॉक्स सारी कॉमेडी सरी वय आपणागे पांय पॅडी करता चोय पयले फाट हात पॅडी करता असो आनी कोण संवसाराक तशी अडवण लय मरे सगळीं हातीक हाय बरी हाय सगळीं पिंकी फिंगरा कोण हाय ना असो व्हेरी गुड गाडवर आहे लोल अशी तर येऊच आता इकडे हातीची ते उचयली दिसली उतर ते कथा आहे पण इधर का हुआ बेटे समज बोका घातलाय तू रे अरे बोका को वाला आहे आणि मिरची अरे बोका आले तर चांगला आहे दोन काना कितीतरी इज द फिलिंग गुड मजेदार बॉक किती आलं ना ना मजेदार ओय आमची पात्रां सध्या एन्जॉयमेंट करता बरें दिसता मरे बरेंच आता बरें दिसता आज करून तू बरें जालें पळय जिवाक फरें एक असो मशीन गेल्या बरें हांवें घराक आतां ते म्हणटा तुका केस चलता तुका थँक्यू गोवा येस तुका केस जालें हे बेस्ट बरें जालें ना मजेली दोळे बंद केला खंय आसाय म्हण कळना हांव ट्रेनिंग कशें दिसतालो तें आलोच ना रे आख्खें काटा अरे बाबा तशें करून लाय ना तें बॅग वय थिंग लाय अरे खबर आसा रे अरे चेडवांगे पर्स एस लाय ना आं ओके आतां परत ते पुसा पत लायला पुमा ती बहुत मुश्किल मरे तू रोस्ट करनाक रे हां सारको घाल तुमकां लागून आमी एक स्पेशल शॉट घेताय आनी इट इज कमिंग इन 3, 2 and 1 फ्रेंड्स चाव पिताय दोगांनी हेडना वचपाचें कथकली डान्स सोपा ओके रेडी मरे की आमी गेला फ्रेंच फ्रायज आनी चाय हेज्या पयलीं केन्ना खाल्ले ना हांवें खायना म्हाका डान्स सोपा म्हण हांव वयतां स्टेज म्हाका कळ्ळें आमचो चोवपाक गेल्ले कथकली डान्स आनी आमी बसताय थिंगा आसलेले तो डान्सूय रोकडोच स्टार्ट जालो
सो आमी आतां येयले भायर आनी बरें आसलेलें म्हळ्यार म्हाका समजा काय येल ना कित्याक तेमगे भाशा म्हाका सांगपा समजता म्हणल्यार तें कितें खबर आसा एक सायडींतल्यान म्युजीक स्टोरी टेलिंग अशी ती करेक्ट 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 So, तेमगे मातशें, एक्सप्रेशन चोयता हांव expression सो आसलें. येस आनी हांव ते चेडवा चोयतालो पळय दिसता बरें मागीर कितें करतले सारकें सारकें आतां आमी चलोन चलोन येता कित्याक आमकां बस मेळपा जाय मुनार वचपा आतां परतून ओ मुनार म्हणटा तें बरो पयस हिंगसान ओके ओके सो फायनली आमी पावले आमगे रुमा कडेन सो पावल्याचे आमी जाणाय कोण तरी मेळ्ळा आमकां रिक्षावाले दोग तीग जाण आनी मातशें आसलोले डेंजर अशे भुरगे बट आसूं डेंजरस आसाय तेच मागीर पावताय तशें म्हणपाचें हांव आमी कितले जाणां लिफ्ट आतां केले हय थँक्स एक 20-25 जाणां जर आतां केले आतां पावले चोय मातशें मुखार सोडलें हांव चुकोन एक आमगे हांगा रूम आहा ओके चल मागीर मेळया अरे मिस्टर एके सिगरेट मारपा लागलो हय वेमेत ना रे आनीक मार एसेंच अशें कॉमेडी आसा हिंगा लोक आथालचे एलोपी आनी थिंगा देशी लोक चोया केसो आसता बाय द वे हांवें डिसायड करना आमी वचपाचें आजून आमी कन्फ्युजन आहाय की तेकडी वचपाचें वा एलोपी वचपाचें कित्याक तेकडी आमगे हिंगसोन एक 5 वरां वाट आहा आमगे बट एलोपी आहा बट विल सी अकॉर्डिंगली अनप्लॅन बरें वयता न्ही आमगेले हां अनप्लॅन बरें वयता अनप्लॅन बरो येता म्हळ्यार मातशें लागताय बीन मदें मदें अनप्लॅन फन रे जातलें आतां याचं हे नाही बटर चिकन आहे बटर चिकन आता दिसता बटर चिकन आहे बरी पण ह्याचं का म्हणा बरं असं शेंगरे हाच घेता रिव्ह्यू घ्या हा हा चमचून आता आनी चमचून ना ते 20 रुपये मागता तुकडे आणि चमची बी हाडटा हय तूं हा कशा कितें जालें तुका हँग जालो कितें रे सोयता कितें टेस्ट रम हा गरम हा हे भायर काडची कितें जालें रे बरें हा इतू बरें हा म्हणपाक इतू वत काडटा आतां ओके ओके चल आम कोण गुणान चोय पावले ते गुणान आम पावल्या बस स्टॉपा कडेन चलत पावले बेश्टे भोंवता अशी आतां टायमींग विचारपा आयिल्ले तें एलिफंट बाताचो आनी कित्याचो सो तेणें सांगिल्लें आमकां आनी हाल आम सकाळीं येतले तें करपाक आनी ऑन आवर वे टू एलोपी टुमॉरो सो येस दॅट्स ऑल फॉर दीस ब्लॉग तुमचो समज लायक जाला ब्लॉग जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब एंड थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग ओके ओके गुड नायट